मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या सांत इनासलोयलाचे 6 दिसाचे नोयनाचो विशय जावन आसा. जेजू सवें रिगून बागयोन इनासा भाशेन संवसार आमचे गोर कशें सांबाळुया. आयचे पयले वाचपान आमकां जेरेमायस प्रवादी उगडास कोत्ता कशे भाशेन आमी देवाक रिगून रावंक जाय. देवा वरवींच तो आमकां हें उदाहरण दिता. पेंगटा रुमाल तो आपल्या आंगार दवरता तेन्ना तो बरो उरता, पूण जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तो ते एफ्रेटस नदीन थंय लुपोवन दवरता आनी थोड्या दिसांनी तो परत ते हाडूंक वेता, तें सगळेंच पिड्यार जालोलें आसलें, ताचो कसलोच उपयोग ना. तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा. जितलें आमी देवाक रिगून रावता आमी आमचें जिवीत बरें फलादीक कोत्ता, पूण जितलें आमी देवा कडसून पयस रावता तितलेंच आमी आमचें जिवीत पिड्यार कोत्ता. सो हें बरें उदाहरण आमकां दिलोलें आसा कशे भाशेन आमी जेजूक रिगून रावंक जाय, देवाक रिगून रावंक जाय. जे परी इस्रायल पोजा देवाक रिगून रावंक विसरता आनी आपणाक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत तें जिवंक लागता. आनी हें उदाहरण न्हय फकत इस्रायल पोजेक, पूण आमकां जोण एकल्याक जेन्ना आमी जेजूचे पाटलावदार कशे आमी जेजूक मानता, आमचो भावार्थ उचारता. आनी तेच भाशेन जेजू आमकां दाखोवन दिता जेन्ना आमी तेका रिगून रावता. हे सासवाचे बिया सारकी आमी ल्हानूय आसूं येता, ल्हान ल्हान बऱ्यो कोन्यो आमी कोत्त्या त्योच आमकां व्हड कोत्तल्यो. कित्याक हे सासवाचे बी व्हड जावन ताचे खांद्याचेर वेगवेगळी सुकणीं येवन बसता. तर आमचें जिवीत जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता आमी बरें बी कशें तें वाड जाता. ती जमीन बरी आसा म्हणल्यार आमी बरी आसा, म्हणजे काळीज मन बरें आसा आनी ताचे वरवीं जे बी थंय रोयलोलें आसा ताची वाड जाता आनी ताचे वरवीं आमचें जिवीत फलादीक जाता. आनी हेंच कितें करूंक आमकां जेजू आयज ह्या विशया वरवीं आमंत्रण दिता की आमी ह्या किरोचना आमच्या हातान देवान दिलोली आसा ती आमी सांबाळूंक जाय. ती आमी आनी हेर जे सांबाळूंक वावुरता तांकां आदार दिवंक जाय. तर मागीर आमी बलिदानान की आमी सदांच ओळखून घेवंक ही रोचना आमची देवाची आमच्या हातान दिलोली आसा देवान, ती आमी सांबाळूंक आनी ती बरी वापर करूंक न्हय फकत आमच्या फायद्या पासत पूण सगल्यांच्या बरेपणा पासत.